मोगाळ भावा भयणीनो, आयज सांत आंतोनीच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. सांत आंतोन आमकां दर एकल्याक जेजूच्या पावलांनी चलूंक शिकयता. तो देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेलो. तर भक्तीपणान आमी दर एकली ह्या नोवेनांत वांटो घेवया. दुसऱ्या नोवेनाचो विशय. सांत आंतोन देवाच्या उतराचो परगटणार. सांत आंतोनीन आपल्या प्रवचनांतल्यान जेजूक साक्षी दिली. आपल्या प्रवचना उदेशी ताणें ओन भावार्थ्याची काळजां मनां बदल्लीं. ताणें जायत्यांक देवाक लागीं हाडले. देवाचें उतर परगटपाचो ताका किरीत गूण आसलो. रेमिनी ह्या जाग्यार जेन्ना तो पावलो तेन्ना ताका जायत्यांनी विरोध केलो. थंय देवाक मानिनात तसले मनीस आसले. ते ताची केबाडां करतात. देखून तो दर्या देगेर वेता आनी नुस्त्यांक प्रवचन करता. नुस्तें ताचें आयकतात. ही मिलाग्र पळोवन जायते जाण आपलें जिवीत बदलतात आनी ताचें प्रवचन मानून घेतात. सांत आंतोन म्हणटा, शिव वर्तमानाचो परगटणार आपल्या उतरांतल्यान आनी देखींतल्यान आयकतल्यांक एक सुर्या कसो जावचो. शिव वर्तमान परगटणाराचें जिवीत आयकतल्यांची काळजां मोवाळायता आनी तांकां देवाच्या उतराचो उजवाड दिता. सांत आंतोनी भाशेन आमी आमच्या उतरांतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान देवाचें उतर परगटूंक आनी कोरी क्रिस्तांवां कशीं देवाच्या उतराक गोवाय दिवंक सांत आंतोनीचे विनवणेन देवाची कृपा आमकां मागुया. सांडोली वस्त मेळूंक मागणें. सांत आंतोन बरेपणान बोल्लोल्या आपोसला, तुवें देवा कडच्यान ओचोऱ्या करचें देणें, सांडलेल्यो वस्तू मेळोवचें वो चोरलेल्यो वस्तू परत दिवपाचें देणें घेतलाय. ह्या वेळार तूं म्हाका पाव. तुजे मजतीन हो उपकार म्हाका फावो कर. म्हजी सांडलोली वस्त, चोरयेक गेलोली वस्त परत म्हाका मेळोशी कर. आनी हे मिलाग्री वरवीं म्हज्या सोम्यांक हांवें महिमा दिवंक म्हाका कृपा फावो कर. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सागर जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी. आनीक आमी आमच्या चुकल्यांक बक्षिता तशींच आमची बदकां बगोस. आनीक आमकां तांडेल पडून दिवं नाका, पूण वायट विघ्नांतली आमकां निवार. नमान मारये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजें ताय आसा. वस्तेऱ्यां भितर तूं सुदवी आनी सुदवी तुजो पूत जेजू. भाविते मेरे देवाचे माये, आमी बाब्यां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ. आमेन. सांत आंतोनीक नोवेन. सांत आंतोन, तूं निर्मळायेचो शृंगार आनी क्रिस्तांवपणाचो अनोद. जाणविकायेच्या सागोरा आनी देव मोगान भरलोल्या. देवान तुका उपकारां आनी देण्याचे भरतेन नेटयलोलो पळोवन हांव दादोशी जातां. ताणेंच तुका मोग, काकूत आनी त्याच बरोबर व्हड पदवी दिल्या म्हूण हांव जाणां. ह्याच पासत व्हडा कालतेपणान आनी विस्वासान हांव तुजो आदार मागतां. तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी पळे म्हजें दोळडीर आनी उपद्रे, उस्के आनी खोंती, भिरांत आनी आकांत. अदीक करून ह्या वेळार तुजी गरज सांग. तुका कितें जाय तें भावार्थान सांत आंतोनीक फुडें घालून माग. सांत आंतोन, तुजे ओंठ बाळकाच्या पोल्यांक लागतोच आनी ताचो दुलोप ताळो आयकतोच कसल्या दादोसपणान तुजें काळीज भरलोलें ताचो उगडास कर आनी ताका म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी हे उपकार म्हाका मेळोवन घे. हे इश्टा देवाच्या
व्हडा मानान हांव तुजे उजीर येतां आनी म्हजें बोरवशान भरलोलें काळीज स्वर्गाक उबारतां. कित्याक म्हाका गरज तितल्याय वस्तूंनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तो बाळक जेजू तुजे हात भरतलो म्हूण म्हाका खात्री आसा. मोगाळ सांता, हांव आशेतां तें म्हाका फावो कर आनी हांव तें देवाच्या मानाक आनी मोहिमेक पुरगुडटलों. सांतांतून जेजूच्या मोगा आनी माना खातीर हांव तुजे लागीं मागतां. तें म्हाका मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भाग्यवंतांतून आमचे पासत विनोती कर.